असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या आमचे उमेदवार असलेल्या दाजीच्या कार्यालयाचं उद्घाटन झालं असं मी जाहीर करतो. वेगवेगळ्या भागांत आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यालय ओपन केल्लें आसा. गेले खूब दीस आमी हाचो विचार आशिल्लो करपाचो आनी आमी फक्त राविल्ले एक बऱ्या मुहूर्ताक आनी आज ह्या दिसा आमी हो ऑफिस ओपन केला. हें ऑफिस इलेक्शना पुरतें न आसता, म्हणजे इलेक्शना मागीर पसून ह्या नीव वाडेकाराच्या लोकांची सेवा करपा आसतलें. हे ऑफिस सकाळ ते सांज पर्यंत ओपन आसतलें आनी खंयचोय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार नीव वाड्याचो आनी वास्को येनासतना म्हणजे खंय तरी गैरसोय जाताली, पूण आज ती आमी नीव वाड्या भागानूच ऑफिस ओपन केला. सगळे नवे वाड्याकारा कडेन हांव मागतां की भारतीय जनता पार्टी कडेन तुमी प्रत्येक टायम तुमी तांकां प्रेम दिल्लें आसा आनी ह्याय टायमाक तितकेच हाजे मोठ्यान तुमी आनी प्रेम दिवन ह्या वास्को भितर भारतीय जनता पार्टीचें कमळ पडतें फुलोवपाक आमकां तुमची सगळ्यांची मदत लागतली. सगळे भारतीय जनता पार्टीचे हांगा प्रमुख कार्यकर्ते आहा त्यांचे हांव अभिनंदन करता. आयज तेंच्यांनी आमी सगळ्यांनी मेळोन वास्को मतदारसंघात नव्या वाड्याचेर हांगा एक आमी ऑफिस ओपन केल्लेलें आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी जेन्ना इलेक्शनाक वयता तेन्ना नवो वाडो नीव वाड्या हे म्हणटा आमी भारतीय जनता पार्टीचो बालकिल्लो आनी जे बालकिल्ल्यान आमची समज तांकां सोय आमी तेंच्या दारां मेरेन आमी दिवंक शकता जाल्यार हे ऑफिस घालून हांगा अवश्य आमी तेंचे बरें केल्लेलें आसा. म्हाका दिसता जे आमी वास्को मतदारसंघान आसा जे नीव वाड्या म्हणटा पळय आमची विनींग वोट बँक